3 वर्ष झाले आम्ही आय दिताले पास माले दिताले पास आणि ते हेजरूच आसा 6 महिन्याला टेन्शन 8 दीस नो एक दिसान तुमकां आपण पास दिता म्हणून टीव्हीचेर आणि हेजेर डिक्लेअर केले पास काय ना नो आम्ही सगळे गाडी अडयतले आम्ही रस्त्यार फाल्या गाडयो फाल्याच्यान अडयतले पण हे गाडयो पळय फाल्याच्यान सगळे गाडी अडयतले आम्ही आयज हांगासर कोलवाचे सगळे तसेच कामोलेचे रेवडचे पिंडा सगळेच लोक आहात जे रेंव काडटाले ते मेन आयज आमी हांगा जमलेले आहा राती मायन डिपार्टमेंटान विनाकारण आमकां त्रास केलेले आहा आनी आमचे व्हडयो सील केलेले आहा आणि त्याच्या खातीर आमी त्रास केले आमकां तर जे आमी रेंव काडटा तांकां तर अशें त्रास करूंक लागले जाल्यार हे एमएच जे रेंव भरून हांगासर गाडयो धाडटा ते तांकां कित्याक आडयना तांकां कित्याक हें करिना आमकां राती तेंच्यांनी सांगलेले गाडयो तुमी धरून दिया आनी गाडयो धरून दिल्या उपरांत आमकां फोन करा आमी येता म्हणून रातभर आमी तेंच्या वांगडा रावले सकाळी 4 जायसर आमी गाडयो धरले आनी तांकां फोन केलो तेंच्यांनी नंबर दिल्लेले त्या प्रमाणे ते फोन केल्या उपरांत ते फोनूय रिसीव करिना ना मायन डिपार्टमेंट येना ना कांय ना फक्त हांगा पुलीस येयलेले आहा पुलीस गाडयो व्हरोंक सोदता पूण आमी गाडयो दिवंक सोदिना कारण तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें तुमी धरून दिया म्हणजे आमी कितें करपाचें लास्ट आमी चोरूंक भोंवपाचें की आमचो हे धंदो सांडून कित्याक आयज तर आमकां तर ह्या धंद्यांक तर आमचे तर MLA जावं सरकार तर गव्हर्मेंट तर सपोर्ट करिना जाल्यार आमकां आनी फायदो काय आमी रस्त्यार येतले कितें जाता तें जावन आमच्या लास्ट ना इलाजाक आमकां हेंच करचें पडटलें कारण जे रेंव काडटा ते आमचे पोटा आहा ते आमचे भुरगे आहा ते आमी न्याय कोण धन्यवादले थोडे पोरणे ल्हानाचे व्हड जाले हे धन्यान तरी सुद्दां तर आतां हे भायले तर अशें करूंक लागले जाल्यार आमी कितें आतां गाडयो धरून दवरल्या पूण आजून मायन डिपार्टमेंट येना ना कोणूच येना ना आमकां आजून कोणाचो आधारूय को सपोर्ट ना तेज्या खातीर आमी सरकाराचेर सुद्दां आमी रागार आहा आनी जे जाता ते जावन आमी सरकाराक आनी ह्या फुडें आमी आनी सपोर्ट करचे ना आनी आमचे व्हडे धरल्या तेंच्यांनी बरे भशेन ते सोडपाचें कितें तेतून रेंव मेळोंक ना तेंच्यांनी आपुणूच कोणी रेंव भरले आनी तेचो व्हडयो सील करून दाखयला भरता त्या जाग्यार रेंव व्हडयो मेळोंक ना व्हडयो लायलेले थंयसर रेंव घालूंक लायले आनी व्हडयो धरून दिले हांगा जे आतां सगळे हजर आसा हे सगळे गेली कितलेक वर्सां रेंव काडपी म्हणजे ट्रेडिशनल सँड एक्सट्रॅक्टर पारंपारीक रेती काडून पोट भरपी आनी सरकारान आमकां पयलीं लायसनां बिसनां दिल्लीं आनी त्या टायमार आमचे जे लोक आहा शापोरा खाडीचेर ते मागीर कामुर्ली कोलवाळ रेवडा नादोडा पिर्णा ह्या भागांच्या सगळ्या लोकांनी आनी ऑल ओव्हर गोवा लायसनां मेळ्ळ्या उपरांत 2 लाख 2.5 लाख अशे इन्वेस्ट करून व्हडयो घेतल्यो आनी त्या लायसनाच्यान त्या व्हडयाचेर लोक पोट भरताले आनी ह्या धंद्यान आमी रेंव काडपी लोक हजारो कुटुंबां आसा ते पोट भरताले पण मदीं जी लायसनां बंद जाली आमच्यो व्हडयो बंद उरल्यो व्हडयो वयर व्हरून फुटल्यो लाखो रुपयाची आमकां नुकसाणी जाली तरी आमकां न्याय मेळ्ळो ना आनी आज आमी खंय तरी त्यो व्हडयो थोड्यो आसा पोटाक लागून वो खंय तरी चोरी मारी करून जर बारीक मोठो धंदो आमचो जालो जाल्यार सरकारी यंत्रणा जागृत जाता आनी येवन रोखडेच थंयसर एक्शन घेता पण आमी म्हणटा सरकाराच्या निदर्शनाक हाडून दिता महाराष्ट्रांतसून हजारो क्युबिक मिटर रेंव दिसा दीस येता तांकां कांयच करिना आज हांगर कोलवाळे 5-7 गाडयो आडायल्या ह्यो प्रातिनिधीक अश्यो आडायल्ल्यो आसा त्या गाडयांचेर ट्रांजिट पास ना आनी त्यो गाडयो महाराष्ट्रांतसून राजरोश येता जाल्यार खंयचीच सरकारी यंत्रणा तेंचेर जाय तशी कारवाई करिना उलट आमी जे गोंयकार समजता आहा ह्या धंद्याचेर पोट भरणारे आहा तांकां हे खूब त्रास जाता म्हण आमचे सरकारा कडेन मागणें आसा हे जे भायरसून बेकायदेशीर वाहतूक जाता ती रोखून धरची आनी आमकां बेगिनात बेगीन सरकारान परमीट दिवन हो आमचो पोटा पाण्याचो धंदो आमकां चालू करून आमकां फुडलें आयुश्य बरे तरेन काडपाक आनी आमच्या संवसाराक भुरग्या बाळांक फुडें बरे तरेन दीस येवपाक हातभार लावचो सरकारान व्हडलो गाजावाजा करून आमकां आतां चवथी पयली भेट दिली कसली पास दिता म्हणून पूण आजून पर्यंत कसलें इंटिमेशन हो सर्कुलर काडूंक ना आमी कशें म्हणून विश्वास ठेवपाचो आमकां पास मेळटले म्हणून तेजेर मातशें CMान लक्ष घालचें कित्याक आमकां भरपूर त्रास जाता हांगर येयल्ले दिसा धाडी पडत आसता